येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान पोरणे गोंयचे बेसिलिका चर्चीचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां. बुधवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान थंय वचून कामाची पळोवणी केली. दायज आशिल्ले हे इमारतीचे दुरुस्तीचें काम वेवस्थीत आनी बेगिना करपा खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतलो अशें उतारूय तांणी दिलें. ओल्ड गोवा चर्च इट इज एन वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंट. एक फाटले 5-6 दीस जाले प्रेस मिडियांनी हो न्यूज घेतलेलो आनी आमचे आमदार फ्रांसीस बाकीच्यांनी म्हाजे कडेन रेज केलो. आमचो मिनिस्टर मायकलय येवन गेलो. थिंग डेप्युटी सीएम इज ऑल्सो विजिटेड. सो त्यात एक्झॅक्टली कितें स्थिती आसा आमचे वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंटचे ऑफिस हांगासर आसा तांकांय हांव आपयल्लें. ते इंचार्ज रामकृष्णन ही इज ऑल्सो देर. सो हांवें सगळें समजून घेतलें एक्झॅक्टली कितें आसा तें आनी ताज्या उपरांत ताका इन्स्ट्रक्शनूय दिलां. हाज्या खातीर सेपरेटली फ्रायडे एक मिटिंगूय कंडक्ट करता हांव विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल ऑफिसीस आनी स्टेक होल्डर्स, आनी ताज्या अनुसार फुडें कितें इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें. बट एट प्रेजेंट तांच्यांनी कितें जें काम चालू आसा ASIच्या मार्फत म्हणजे तें कंप्लीट करपाक जाता तितकें बेगीन इंचार्ज ऑफिसाचो काम करता ते पयलीं कंप्लीट करपाक लायला. तो कंप्लीट करतलो पावसा पयलीं जें ओपन केलां एटलिस्ट टील द मे एंडिंगाच्या पयलीं तें काम कंप्लीट करतलो. आनी फुडें वॉट स्टेप विल टेक ताजेर स्टेक होल्डरांक विश्वासान घेवन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हाज्या उपरांत देन वी वील डिसायड. इट इज एन लॉंग पेंडींग इश्यू. म्हाका दिसता वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंट जितके आसा म्हणजे हांगा चर्च आसा बाकी खूब आसात ते सगळें प्रिजर्व करप. इट इज अ ड्युटी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट ऑल्सो. आनी तें करपा खातीर आमी सदोदीत इनिशिएटिव्स जे आसा विल टेक द इनिशिएटिव्स आनी ताका सगळ्यांचें कॉर्डिनेशन आसप गरजेचें आसा. वॉट एवर द मेजर्स वी वॉन्ट्स टू टेक डेफिनेटली वील टेक दॅट मेजर्स. सर पावस येयलो म्हणून तें वावूत बा लागून तेजो फियर तेजेर कितें आसा ताजेर तेंच्यांनी प्रिकॉशन्स घेतला. ताजेर एंटी टर्मायटचो करपा जाय पयलीं सुवातेर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते आयले कित्याक हें आमचें सगळ्यांचें ताका लागून आनी ताणें खूब इंट्रस्ट घेतिल्ले आसा. ते आदीं घेताले आनी आतांय घेतले म्हणून आमकां खात्री आसा. आनी जे मुद्दे हांवें तांचे फुडें मांडलेले आसात की ASI सगळी जबाबदारी घेता. आमी हरशीं तेचे इंचार्ज ही इगोर्ज आमची पूण आमकां आमचेच इगोर्जेन कांय करूंक जायना. तें एक म्हणून तूं एक उणीव आहा तातूंत. पूण तांकां सांगलें हें आमचें म्हणटच जें आमच्यानूय करूंक जाता तें आमी करूंक जाय कित्याक आमी बरे भशेन करतले आहा आनी प्रोफेशनली करतले आहा. तर आमकां ही परवानगी जाय की जें तांचे लागीं जायना तें आमचे लागीं करूं. पूण एक कमिटी आसूंक जाय. ताणें आतां सांगलां की एक कमिटी आमी करया कॉर्डिनेशन कमिटी आनी तातूंतल्यान मागीर सगळें आमच्यान पळोवंक जाता कितें कितें करूंक जाय आनी केन्ना पर्यंत जावंक जाय कशे भाशेन करूंक जाय खरें कन्जर्वेशन जें जावंक जाय तें ताणें पळोवंक जाय कमिटीन. म्हणून तें जाय तर हें फुडें वयतलें नाजाल्यार स्वताच डिटिरियोरेशन जायत वता. नाजाल्यार हें आमी म्हणटात तें म्हणटात की हें जावचें ना. आमी सगळ्यांक बरोबर करतल्या ह्या हेरिटेज मॉन्युमेंटा पासून. परवरीचो आमदार रोहन खंवटे, फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी बाणावलीचो आमदार चर्चिल आलेमांवाच्या विरोधात गैर सुरू जाला. निमित्त खेळामेळा खातीर दिल्ल्या अनुदानाचे GFA खेळा खातीर मोठ्या प्रमाणात अनुदान मेळ्ळां. चर्चिल ब्रदर्सा खातीर ताचो वापर जाता आनी चर्चिल सध्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक सपोर्ट करता. चर्चिलान ह्या वादाचेर खर्चाणेन जाप दिल्या. पळयात. GFA आनी चर्चिल ब्रदर्साच्या स्पोर्ट्स क्लबाक दिल्ल्या अनुदानाच्या आंकड्याचेर फाटलीं बरीच सप्तकां फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय प्रश्न विचारत आसा. ह्या अनुदानाचो गैरवापर जाता अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार बाणावलेचो आमदार आनी चर्चिल ब्रदर्साचो सुप्रिमो चर्चिल आलेमांव आनी वालंका आलेमांवान मेळून ताच्या ह्या आरोपांक सणसणीत जाप दिल्या. पळयात. एक म्हणजे आरोप घ्यायला विजय सरदेसाय आणि रोहन खंवटे की हांव सरकाराचे पुशात म्हणून शिकोन ब्रूत म्हणून एक ओपारी आदल्यांची शिकोन ब्रूत आनी हे दोगोय खुनाटकायचे नोसायेचे आनी शिकोन ब्रूत जावपी खंयच्या कामाक पयशे खावपाक पयशे तरी खंय मेळटाय
आख्या शिकोन बुरूच जावपी मनीस ते 1974 बर्थ घेतला रोहन काउंटीन 1974 1970 बर्थ घेतला विजय सरदेसाय चर्चिल आलेमांव बर्थ घेवपी 1949 जल्मलो 1969 चर्चिल आलेमान साउथ गोवा तशें नॉर्थ गोवा पण क्लबांक सपोर्ट केला स्पॉन्सर करपाक मुगेले ओन पयशे जेन्ना हांव जीएफएचो प्रेसिडेंट जालो म्हाका विश्वास आहा मुगेले चीफ मिनिस्टराचेर जो आतां चलता चीफ मिनिस्टर बीजेपीचो त्याने स्कीम केल्या फुटबॉल एसोसिएशन आमचे एसोसिएशन गोंयचे एसोसिएशन जीएफएक आनी 2 करोड ताणें सँक्शन केल्ले आहा 1 करोड ताणें पयलीं दिवपाक केला आनी हो कित्याक आज जीएफए चलता जाल्यार बीस चलपाक जायना ते बारीक पळय क्लब आहा ते सपोर्ट करपाक जाय बारीक विलेज क्लबाक वयर हाडपाक जाय हे म्हाका चिंतप आहा तेका चिंतप ना तो तेगे विलेजीचो क्लब तेका खबर ना मरे विलेजी क्लब आहा म्हणून हो पॉलिटिक्स कोता आरे तुगे पॉलिटिक्स तूं येयलो सिमेनाक हे घेवन पॉलिटिक्स करपाक तूं स्पोर्ट्साचें कित्याक पावलो रे तूं व्हरपाक तुवें आनी व्हरपी तुवें रे तूं तुमी पडटा सरकार करपाक कितले इलिगल गेले ते लोकांक खबर आहा कावंट ना न्हू प्रूफ ना पसल्या पुरो पयशे ते पसल्या पुरो जे पळय रेव्हेन्यूचेर आनी जे पळय टीसीपीचेर पळय पुश करून पळय हायल्या ही ते हाली पसल्या पुरो मागत हांव कितली बाटां जे कोण कोणा नांवाचेर पण केलो आहा परवरी कितें केस आहा ती म्हाका खबर आहा जे पण कितले लुटले बाटा म्हाका खबर आहा पण हांव म्हाका प्रॉब्लेम कितें आहा म्हाका 2 पाटी जेलीन घातला 2 पाटी पूण जेन्ना जेलींत कितें आनी कितें करून हांव भायर सरला ती देव हांव आनी लोक जाणा 2 पाटी म्हाका भायर भितर घातला भायर सरलेली पाटी लोकांक म्हाका निवडून दिला कित्याक हांव लोकांगे मनीस पण हांव एकूच मागत तुमकडे तुमी पापी आसा दुसऱ्याचें पाप खेळ नाका आनी जेन्ना तुमी आसतना ती स्कीम केलेली तुमी आसतना ती स्कीम हांवें घेतल्या तेन्ना तुमी कांय म्हणलां फकत हांव ह्या चीफ मिनिस्टराक मुगेलो भायर रावन सपोर्ट कोता भितर गेलो हांव आनी मुगेलें काम कोता. This is a time when the world is facing a pandemic, COVID-19, and few people, or I would say rather few politicians are politicizing sports. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. म्हादयची संकटाची सुलूस मोगोपान हाडून दिल्या. मुख्यमंत्र्याच्या घरा लागसरचे न्हंयेत 1 फूट लेगीत उदक ना. मोगोपाचो सुप्रिमो आनी आदलो PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान बुधवारा सांगले. उणावल्या ह्या उदकाचो शेताचेर परिणाम जातलो. तेतून पावस म्हयनोभर फुडें गेला तो सांगता. ढवळीकर म्हणटा आपणे तशेंच जायत्या पर्यावरण मोग्यांनी हे विशींची सुचोवणी दिल्ली. उदकाचो प्रवाह सवकास जाल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडटले अशें तो म्हणटा. पळयात. 11:30 माननीय गोंयचे गव्हर्नर हांगा भेट मेळ्ळी आनी तांचे कडेन काही गोश्टी डिस्कशन जाल्यो आनी हाजे पयलीं जे म्हादयचेर हांवें प्रायम मिनिस्टरा लेटर केल्लें त्याची कॉपी तांकां दिली. खूब जाण COVID-19 लागून म्हादय विसरल्या. बरोबर आसा, जगले जाल्यार म्हादय अशें हातूंतल्यान ह्यो गोश्टी आसा. पूण आजूच काल जो म्हाका रेफरन्स मेळ्ळा ह्या 2 दिसां पयलींचो आनी कालचो, वाठादेव हो मोठो सांखळे आनी बिचोले तालुक्यांतलो वाठार. ह्या वाठारांत सबंद जी एरिया आसा ती अग्रिकल्चर एरिया. मुख्यमंत्र्याच्या घरा पसून सादारण 2 किलोमिटरान हें सगळें ते 5 किलोमिटरान हें सगळें येता. आनी सांगपाक खूब म्हाका वायट दिसता की जें आमी उलयताले की एप्रील मे आमकां म्हादयचें उदक कमी जातलें म्हणून, आनी आजून थंय काम चालू ना
जरी जें काम केलां ताका लागून आनी जर पूर्ण काम केलें जाल्यार कितें परिस्थिती जातली ती आमच्या दोळे मुखार येता. जें उदक 1 मिटर आसतालें एप्रील म्हयन्यांत तें आतां फक्त पावल बुडटा. जवळ जवळ 1 फूट सुद्दां उदक ना एका मिटरा जाग्यार. हें आमी आसा आतां एप्रील 20 तारखेच्या आसपासची गोश्ट. अजून पूर्ण मे म्हयनो उरला आनी ह्या खातीरूच जी भीती म्हाका स्वता दिसताली एनवायरमेंटिस्ट जे आसा बापकेरकार मुदुगांवकार हे सदांच म्हणटाले ती खरी जावपाक लागल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा राती आनी बुधवारा फातोर्डेर 3 बशींतल्यान जवळपास 60 वयर सीफेअर्स मुंबय सावन गोंयांत परतल्या. ताका पणजी शारांतल्यान हॉटेलांनी वेगवेगळ्या कडेन दवरल्यात. NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकारान सांगलें. सरकार दर्यांतले तशेंच गोंयांतले हेर लोकांकूय प्रवेश मेळोवन दिवपाचो यत्नय करतलो. पळयात पुराय खबर. NRI आयुक्तान मंगळारा आनी बुधवारा गोंयांत पाविल्ल्या सी फेअर्सांक येवकार दिलो. ताणें सांगलें सरकार हेर सी फेअरर्स आनी हेर देशांनी काम करपी गोंयकारांक हाडपाचेरय काम करता. सावयकार कितें म्हणटा पळयात. कांय जाण आमचे गोंयकार भाव जे आसा ते जॉबाक लागून शिकपाक लागून ह्या इंडियेच्या भायर आसात आनीक तेंचे खातीर ऑलरेडी एक फॉर्म जो आसा हो NRI कमिशनाच्या वेबसायटीचेर काल जाले 2 दीस जाले तो आमी लॉन्च केल्लो आसा. तातूंत ताणें ते सगळे डिटेल्स आपले घालचे. सगळेच जाण कितें गोंयांत येवपा खातीर हें आसतलें अशें ना, पूण ज्यांचे कडेन कांय अडचणी आसात, कांय जाण आपल्या भुरग्यांक मेळपाक गेले आसतले, कांय जाण येवपा खातीर तिकेटी काडिल्ल्यो आसतल्यो, कांय जाणांनी शिक्षणा खातीर गेल्ले आसतले, अशा सगळ्यांच्यो ज्यो अडचणी आसा आनी जे येवपाच्या हातून आशिल्ले पूण हे कोविडाक लागून येवपाक शकना अशा खातीरची एक म्हायती घेवपा खातीर एकठांय करपा खातीर आमी एक NRI कमिशनाच्या हेजेर एक फॉर्म रिलीज केल्लो आसा. आतां तो फॉर्म जो आसा तो भरून ताणें दिवचो. तातूंतलें जें इन्फॉर्मेशन आसा तें इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन शेअर केलें वतलें. कारण विमानां हाडप तेंच्यान जें कितें हें करपाचें आसा, फ्लायट्साची अरेंजमेंट करपाची आसा तें सगळें सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्याच इनिशिएटिव्हांतल्यान आनी परमिशनांतल्यान जातलें. तेका लागून तेंचे मेरेन इन्फॉर्मेशन जें आसा तें शेअर केलें वतलें आनी त्याच्या आदाराचेर फुडलो डिसिजन जो कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान येतलो हेच्या संबंधान त्याच्या आदाराचेर फुडली पावलां जी आसा ते सरकार मारतलो. आनी म्हणून त्या निमतान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की जे आमचे NRI भाव भायर आसात त्यांनी सगळ्यांनीच तो फॉर्म भरपा खातीर आमकां मदत करची. त्यांनी तो फॉर्म भरल्या उपरांत येवपा खातीरूच तो फॉर्म आसा अशें ना, पूण त्याच बरोबर तें इन्फॉर्मेशन NRI कमिशना कडेनूय उरतलें. पूण त्याच बरोबर जे येवपा खातीर कांय अडचणीक लागून हे कोविडाच्या अडचणीक लागून थंय उरल्यात तेंचें इन्फॉर्मेशन जें आसा तें आमकां मेळटलें की जें आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन शेअर करून तेच्या संबंधांतली मुखावेली जी कितें पावलां सरकार मारपाचो आसा त्याच्या संबंधात सरकाराकूय ताचो उपयोग जातलो आनी त्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे हो फॉर्म जो आसा हो आमी ऑलरेडी रिलीज केल्लो आसा. 2 बसी मंगळारा गोंया पावल्यो, जातूंत बुधवारा 1 बस आयली. हे सी फेअरर्स मुंबय सावन आयले. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सावंतवाडी मार्गांतल्यान पयशिल्लो प्रवास करचो पडिल्ल्यान आनी तांकां कर्नाटकांतल्यान येवपाची परवानगी नाशिल्ल्यान तांचो प्रवास लांबलो. सगळ्यांक फुडले 14 दीस पणजेच्या हॉटेलांनी वेगवेगळे दवरतले. पणजेच्यान मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी क्लिंटन डिसोजा. खलाशांची पयलीच बॅच गोंयांत आयल्या उपरांत बऱ्योच प्रतिक्रिया येयल्यो. राज्यभरांतल्यान कुटुंबियांच्यो ह्यो कांय प्रतिक्रिया. आमकां एकदम खुशाल काय भोगले ते आमगे भुरगे पावले म्हणून आमी देवाक मागताली आनी आमगे मनशां कडेन सेवा कडेन सगल्याक पासत मागताली बेगीन तेंक जाल्या पुरो म्हणून. आनी आयज ते बरे भाशेन पणजे पावले आनी सगळे तेजे भाशेन सगळे आमचे भुरगे आहाय तेंकांय पावंक देवाक हांव मागता आनी तेय मनशांक हांव मागता बरे भाशेन ते पावल्या पुरो आमगे भुरगे एक एकल्याक वसत मागता सगळ्यांक. हाजे हांव तेंकांय दिनवासना कित्याक तेमी जायतो उठावट गेलो जायत भार गेलो आमगे भुरग्यांक वसत आनी आयज तेमी ह्या भुरग्यांक गोंय पावयल म्हूण आनी पणजे पावल म्हूण राती आमी खुशालकाय आयकोन खुशालकाय भोगली. तेच भाशेन हांव मागता जेजू कडेन मागता जेजू भाशेन तेंकडेय मागता बरे भाशेन जेजून ताका हुकूम दिल्या म्हणून बरे भाशेन सगळ्या भुरग्यांक धाडपाक आमगे भुरग्यां धाडचे तेंकांय धाडपाक आनी बरे भाशेन आमगे भुरगे वले जायते भुरगे वले तेंकां आनी आमकां भिरांत ना कित्याक एक पाट्टूम केलो न्हू
तेच भाशेन आतां एअरपोर्ट बेगीनूय कराय बाबा एअरपोर्ट कराय आमगे भुरगे मायमी तशे आहाय तेय येवपाक सोदताय बरें क्वॉरंटायन केला न्हू तेंचेशी आतां पे क्वॉरंटायन म्हणून सांगला पे क्वॉरंटायन वोदां गळे बळे जॉयन जाला 1 म्हयनो जालो तांकां सॅलरी मेळना ते करी पे क्वॉरंटायन पयशे फारीक केले आतां गोंय येयले म्हणटा भुरग्यांक कितें खावयतले तेंची ओदांगे बायलो जॉबलेस ती काम करिनाय ही इज ओनली ओनर ब्रेड ओनर इन द हावस मागीर ते पयशे थिंग घाल जाल्यार गव्हर्मेंट दितलो तांकां पयशे गव्हर्मेंटान हेरान दिले ते भाशेन फॅमिलीक दितलो पयशे दिवपा ना न्हू आतां तांकांय आले ते भाशेन दुसऱ्यांकूय हाडचे म्हूण मुगे रिक्वेस्ट आसा कोण आसा म्हाजे 2 जाण भाव आसाय अपील करूं सोदता सीएमाशी मातशी हेंकां आले ते भाशेन तांकांय बी हाड म्हूण तेंची फॅमिली आशेताय आपल्यागे आमकां आमगे भावांक तांच्यो बायलो तेंगे गोवांक आनी हेर सगळ्यांक आमगे भावां लागून उलयना आय एम स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी सीफेरर्स फॅमिली सीएमा कडेन आनी हांव काल 1 वराचेर गेलो ते सीएमा मेळोन कोण दिसांनी येता म्हणून आनीक सीएमान म्हाका सांगिल्लें हांवें सांगिल्लें अशें शें म्हूण एक ऑडियो व्हायरल जाला ते म्हणटाय म्हूण गोवा गव्हर्मेंट रेडी ना म्हूण हें घेवपाक सीएम सरप्रायज जालो हें कोण सांगोल ना म्हूण सो हें तो म्हणपाक लागलो हें सेंट्रल गव्हर्मेंट जालें आनीक जे सिवील एविएशन मिनिस्ट्री तेच वयताय म्हूण ते आपल्या लागत ना म्हूण आपल्यागे हाली आपूण रेकमेंड करपाक म्हूण आमकां जाय म्हूण सो आपूण ऑलरेडी केलें म्हूण तेंच्यांनी ऑर्डर येवपाक जाय म्हूण आतां हे म्हणटाय तालवटी आमगेले भाव जे आख्या संवसाराक शिकलो आसाय ते सो तांकां बॉम्बे हाडटले बॉम्बेसून गुजरात गव्हर्मेंट रेडी आसा तांगे फ्लायट घेवपाक डोमेस्टीक जावं दिल्ली आसा कर्नाटका आसा सो हांव म्हणटा गोंया कित्याक ना आमचे एसोसिएशना सगळ्यांक एकठांय करून एक कमिटी अशी काण तांकां बऱ्या पडटालें गव्हर्मेंटा इनपूट मेळटालें कितको हाडपाचें कितको ऑर्गनायज करपाचें कित्याक आतां आमचो सर एंटनी डिसोजा डायरेक्टर ऑफ NRI इज अ गुड पर्सन इज डुईंग हीज बेस्ट पूण ताका सीफेरर्स हाचो इतलो म्हायती ना तशेंच आमचो AS ऑफिसर आहा पळय शेट्टी तोय इज ऑल कॉपरेटींग सो आमगे कांय प्रॉब्लम ना आमी तरी तेंचे बाराबर रावन एज अ गोवन सिमेंट्स एसोसिएशन तेंचे बारा रावलें गोवोरमेंटाक जाय तो फायदो जातलो आहलो कित्याक ते कितकोन ऑर्गनायज करपाक कितें करपाचें कितकोन बोटी ऑर्गनायज करपाचें फ्लायट कितकोन हें करपाचें तें कितें आमी सगळें बसून आमचें डिस्कशन करून गव्हर्मेंटाक तें बरें इजी जातालें पूण हांव नोको गव्हर्मेंटाक आमी पयलें मागलोलें पूण गव्हर्मेंट कित्याक हें करपाक सोदना तें हें तेंचें क्वॉरंटायन चालू आहा तें तेमी बरे भशेन दवरचें जे गव्हर्मेंटाचे म्हणजे मागणी आहा भुरग्यां कडेन तारवटी जे हॉटेलान आहाय ते आनी तेचे फामिली लागीं आयज ते पावले इतले त्रास करून जे आमी गव्हर्मेंटाचे जे नॉर्म्स आहा जे कायदे आहा क्वॉरंटायन ते बरे भशेन तुमी पाडचे तुमी तांकां मेळपाक बी वयचे न्हू कित्याक आमकां नाका तारवट्यान मागीर म्हणपाक बाबा तुमचे फॅमिली येयली तुमी आयकोना आनी हें आमकां जाल्लें नाका परतून घेवया एक वेवसायीक विसव विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो लॉकडावनाच्या काळाक लागून वेवसायांचेर भोव परिणाम जाल्ल्याचें मडगांव सलून धनी संघटनेन म्हटलां हें लॉकडावन अशेंच फुडें चालू उरतलें जाल्यार सलून वेवसायिकांक व्हड लुकसाणीचें तोंड दिवचें पडटलें देखून एक तर हो वेवसाय सुरू करपाची परवानगी दियात वा थीक पॅकेज तरी दियात फाटल्या दारांतल्यान केंस कापतल्यांचेरूय कारवाय जावची अशें तांकां दिसता हे सलूनवाले सांगतात लॉकडावनान आमचे बरेच हाल केल्यात लायटीची बिलां सलूनाचें भाडें फारीक करपाचें उरलां सलूनांनी कामाक आसलेले कामगार आपले घरा वचपाक शकनात आनी तांची कमाय लेगीत जायना तांची पोटां आमकांच भरची पडटात आतां जेंट्स सलून जे आहा पळय इन मारगांव आनी ऑल ओवर गोवा हे एक बारीक बिजनस धाकले बिजनस ओके आमी मानताय तातूंत हायजीन फॉलो करपाक जाय तातूंत हे सगळें फॉलो करपाक जाय आमी मानताय आनी आमी फॉलो कोत्ताले ते आतां थोड्यांनी कितें प्रेस हाचेर घाला फेसबुकाचेर घाला की टावल चेंज जायना आनी हे आनी ते आनी कोदेली बिदेली ते सगळें कितें कितें घाला जाल्यार बेस्ड ऑन दॅट मे बी आमच्या गव्हर्मेंटान चिंतलां की सलूनां ती बंद दवरपाची आनी ते मागीर केन्ना चिंतपाचें पूण हातूंत आतां एक प्रॉब्लम जाला कितें आमचे बिजनस जे आहा पळय ते बारीक बिजनस जो कस्टमर आमच्या शॉपाचेर येता ते कस्टमराचे 50% आमी आमच्या वर्करांक दिताय
दुसरे 50% हा पळय ते आमच्या ओनरांक आमकां मेळटा. आतां हे 50% जे आमी वर्करांक दिताय पळय ते घेवन ते मजा मारताय. आतां हे 50% जे आमच्या ओनरांक मेळटाय पळय तांतले आमी इलेक्ट्रीक बील, वॉटर बील, लायसन्स, म्युनिसिपालिटी टॅक्स, मागीर मेंटेनन्स, दर म्हयन्याचे कितें कितें प्रॉब्लम जाता पळय, कोणाक रेंट कितें फारीक ते सगळे आमी फारीक करून बारीकशे आमच्या हातान कितें पयशे उरताय पळय ते आमी आमच्या फॅमिली सांबाळटाय. कित्याक आमचे जे लेबरज आहाय पळय काम करपी तांकां गांवांक वचोंक मेळना आनी तांकांय आमकां एडिशनल बर्डन पडला. आमी तांकां सांबाळपाक जाय, तांकां रेशन दिवपाक जाय, तांकां रावपाचें रेंट दिवपाक जाय, सगळें दिवपाक जाय आनी प्लस आमची फॅमिली आमी सांबाळपाक जाय. ओके, आतां मानून घेता की गव्हर्मेंटान जे लॉकडावन केले ते सगळ्या बसत बऱ्या बसत केले आनी कोविड-19 जाला पळय ताका लागून ते केले. ओके, हांव मानून आमी सगळे मानून घेताय, आमी सगळे रेडी आहाय. पूण प्रॉब्लम कितें जाला आतां आमकां ओवर बर्डन जो जाला पळय दिसान दीस आतां एक म्हयनो मायज जालो आनी आनीक आयकोंक येता की आनीक ते लॉकडावन वाडटले. आतां हे परिस्थितीन आमचे दिसान दीस जे आमी कितें जोडटाले बारीक पळय ते सगळे टोटल झिरो जाला आनी वयल्यान आमकां आतां कोणाक लोन घेवंक पडला, कोणा फ्रेंड्सांचो लोन घेताय, हाचो लोन घेताय, ताचो लोन घेताय आनी आमकां ते भरपूर त्रास जाला. आमी आमची फॅमिली सांबाळपाक जाय, आमच्या वर्करांची फॅमिली आनी वर्करांक सांबाळपाक जाय आनी दुसरे जाय ते आतां इलेक्ट्रीक बील, वॉटर बील ते येताले ते आमी भरपाक जाय. आमचे लागीं पयशांचो सामकी कटोती जाल्या. काम करूया, आमचे एक बारीकशे रिक्वेस्ट आयकाय म्हणून आमी CM ताका बरयला, आमचे गोंयचो CM बाब प्रमोद सावंताक बरयला आनी ताचेर आमी मागला की CMान आमकां कितें तरी एक फायनान्शियल पॅकेज दिवपाची इंट्रस्ट फ्री, सो एटलिस्ट आमच्यान सर्वायव जावपाक जाता. नाजाल्यार आनीक लॉकडावन 3rd फेजान गेलो आनी हे सगळी सलूनां समज तशीच बंद उरली जाल्यार आमी त्रासान पडटले. दुसरें आनीक जाला कितें, इल्लिगल सलून मरे फातोड्डा आनी मारगांव ज्युरिडिक्शनान जायती जाल्ल्या इल्लिगल सलून. आतां आमी लिगल सलून ओनर्स आमी हिंगा टॅक्स भरता, सगळें करता, आमी सॅनिटेशन फीज, गार्बेज फीज सगळें भरून आमी आमचे बिजनस चलयता, सगळें लिगली. पूण हे इल्लिगल सलून आहाय पळय ती कितलीच जाल्ली आहाय ती आमी म्युनिसिपालिटीक ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ले, कलेक्टराक कंप्लेन दिल्ले, पूण कोणेन एक्शन घेवंक ना तेजेर, कोणाचेच एक्शन ना. हातून दाखयता की आमचे हे आहा पळय अथॉरिटी आहा पळय गव्हर्मेंट अथॉरिटी सामकी न्हिदोन आहा म्हणून. आमी इतले पर्यंत सांगले की आमी बाराबर येताय, दाखयता खंय इल्लिगलिटीज आहाय, तरी पूण कोण कानाचेर घेना. सेकंडली आतां हे लॉकडावन जाला पळय तातून हे इल्लिगल सलूनवाले आहाय पळय ते फाटल्या दारांतल्यान चालू करताय, फाटल्या दारांत 5-5 जाणांक घेताय भितर आनी काम करताय आनी आमी लिगल गोंयचे ओनर आसतोन आमकां सगळ्यांक बंद करूंक पडला आनी हे आहाय पळय ते इल्लिगल चलयता फाटल्यान 5-5 जाणांक घेवन बिजनस तांचे चालू आहा. बॉलिवूडांतलो प्रतिभावंत आनी दर एक गजालीचो वेगळेपण हाडपी कलाकार बुधवारा दिसा इरफान खान संवसाराक अंतरलो. मुंबयच्या हॉस्पिटलांत तो उपचार घेतालो. पिराय 53 वर्सां. 2018 तांकां न्युरो एंड्रोक्रीन ट्युमर जाल्ल्याचें निदान जाल्लें. मुंबयच्या वर्साव कब्रस्तानात त्याच्या पार्थिवाचेर निमणे संस्कार केले. आपले आगळेवेगळे शैलींतल्या अभिनया खातीर इरफान खानान बॉलिवूड, ब्रिटीश आनी अमेरिकी सिनेमांनी वेगळी वळख तयार केल्ली. 7 जानेवारी 1967 जयपुरांत तो जल्मल्लो. सलाम बॉम्बेंतल्यान ताणें करियराक सुरवात केल्ली. उपरांत चंद्रकांता, इन ट्रीटमेंट, जय हनुमान, भारत एक खोज आनी टोकियो ट्रायल सारकिल्ले TV कार्यावळींनी तो चमकलो. इरफान खानान फकत बॉलिवूडाकच वजन मेळोवन दिलें ना जाल्यार हॉलिवूडानय तेची दखल घेतली. लायफ ऑफ पाय, स्लमडॉग मिलेनियर ह्या सारकिल्ल्या सिनेमांनी पुराय संवसाराक ताची दखल घेवपाक लायली. ज्युरेसिक वर्ल्ड, द अमेझिंग स्पायडरमॅन ह्या सिनेमांनी ताका परदेशांतय लोकप्रिय केलो. अंग्रेजी मिडियम हें ताचें निमणें फिल्म. 2004 वर्सा इरफानाक फिल्मफेअर अवॉर्ड भेटयल्लें. 2011 वर्सा ताका पद्मश्री फावो जालो आनी पान सिंग तोमर सिनेमा खातीर ताणें राष्ट्रीय अवॉर्ड मेळयलो. सोशल मिडिया वयल्यान इरफान खानाचेर आर्गांचो पावस पडपाक लागला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर राजकारण्यांनी ताका आर्गां ओंपल्यात. इरफानान अस्कीत संवसार सोडिल्ल्यान बॉलिवूडानय दुख्ख उक्तायलां. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात.
मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.